केंद्र सरकाराचो सुधारित मोटर वाहन कायदो 1 एप्रिलासावन गोंयांत चालीक लायला. सुधारित कायद्यांतलो दंड पोरण्या दंडा परस चड खर आसा. ताका लागून वाहन चलोवप्यांनी येरादारीचे नेम खरसाणेन पाळचे आनी स्वताची राखण स्वताच करची, येरादारी यंत्रणेन मागला. पणजे लेगीत सुधारित मोटर वाहन कायदो 1 एप्रिल सावन चालीक लायला. पळयात येरादारी पुलीस कायदो मोडप्यांक कशे तालाव घालतात ते. मडगांव पुलीस विभागी येरादारी अधिकारी धर्मेश आंगलेन नव्या मोटर वाहन कायद्याची माहिती दिली. या कायद्या संदर्भात लोकांनी पुलिसांक सहकार्य दिवचे, मोटर वाहना कायद्यातले नेम पाळचे अशें ताणें सांगले. आयकात. पयलो जो पळय हो कायदो आसा 1988तलो कायदो आनी 1995तले आमचे फायन स्ट्रक्चर आसा. सो ते रिवायज जावन 2019 सेंट्रल लॉ परत रिवायज जालो आनी नवो लॉ येवन नवे कायदे तयार जाले, नवें फायन स्ट्रक्चर ताचेर बसयलें. सो त्या हिशोबा प्रमाणे आमच्या गव्हर्मेंटान जुलय 2021 नोटिफिकेशनाचेर न्यू फायन स्ट्रक्चर्स फॉर द स्टेट ऑफ गोवा तयार केल्ले आसा. आनी त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे आमी काल राती म्हणजे 1 एप्रिल आयज फ्रॉम 12 o'clock वी हॅव स्टार्टेड फायनींग ऑन द न्यू फायन स्ट्रक्चर. आता आमचे पळय यू ऑलरेडी नो आमी मशिनाचेर फायन्स दितात ऑन इलेक्ट्रॉनीक मशीन्स. सो ती इलेक्ट्रॉनीक मशीन्स आमची रातची 12 वरांचेर अपडेट जाल्ली आसा आनी ते अपडेटाचेर हे नवें फायन स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्लेस जाल्लें आसा. आनी आतां तुमी वचून जर कोणाकूय पळयत रस्त्यार द फायन इज गोईंग ऑन एज पर द न्यू फायन स्ट्रक्चर. आनी एक पेपराचेर पळयतालो हांव रिगार्डींग सायनेजीस. म्हजो एपील लोकांकूय बी आनी तुमकांय बी जर तर खंय सायनेज ना किंवा पडल्या किंवा रिप्लेस केल्ली ना म्हज्या मातशें नोटिसान हाडचो. म्हजो नंबर तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आसा. म्हाका मातशें कळोवचें सो दॅट वी कॅन रिप्लेस. मडगांव फ्लायओव्हराचेर नो ओव्हरटेकिंगाचे सायनबोर्ड कोण काडूनच गेले सगळे. मडगांव फ्लायओव्हराचेर काम चालू आसा. नो ओव्हरटेकिंग 2 वर्सांनी गायब. ओके. हांचे पेरिमीटर आसा ते वेवस्थीत आसतले. यू नीड नॉट फियर फॉर दीस न्यू फायन स्ट्रक्चर. आता नव्या फायन स्ट्रक्चरा प्रमाणे आज अनेका पेपरान बरयला 10,000 रुपया फायन आसतली फॉर नॉट हॅव्हिंग लायसन्स. नॉट हॅव्हिंग लायसन्स यू आर नॉट सपोज टू बी रायडिंग ऑन द रोड. एज सिंपल एज दॅट मॅन इज डेंजरस ऑन द रोड. सो हो मनीस म्हजो कायद्या प्रमाणे ह्या मनशान रस्त्यार येवप न्ही गाडी घेवन. सो आय हॅव टू द लॉ हॅज टू बी डिटरंट इनफ टू कीप हिम ऑफ द रोड. सो दॅट इज द बेसीक आयडिया बिहायंड दीस फायन स्ट्रक्चर. So I appeal to all the people that please आमचे स्टाफा कडेन unnecessary confrontation करनाकात. They are only implementing the law. The law structure is in place already. Fines आणि जे पळय sections आसा they are already in place. We are only implementing what has been notified by the government. जाल्यार आतां पळोवया कुट्टाळे जंक्शनार येरादारी पुलिसांनी कायदो कसो चालीक लायलो. नेम मोडून गाडयांक फिल्मिंग केल्ल्यांक जागेरच ही फिल्मां काडून उडोवपाक लायली. पळयात. हे पळय ही हांगा कोर्तालीम जंक्शनाचेर पुलिसेन गाडी आडयलेली आहा विथ टिंटेड ग्लासीस आनी पुलीस ऑन द स्पॉट तेंचे फिल्मिंग काडटा. सो आतां तुमच्यांनी पळोवंक येता दीस पुलीस इज इन एक्शन टू टेक द टिंटेड ग्लासीस फिल्मिंग आउट फ्रॉम द कार. दे आस्क द vehicle fellow to take out this filming on the spot and on the road. ही एक आहा टिंटेड ग्लासाची जीप
सो तिगाय पुलिसेन थांबयल्या आनी तिजेय ते आतां काडपाचे आहा टिंटेड ग्लासीस. सो फिल्मींग काडपाचें आसा. गोवा 365 खातीर पणजे, कुट्टाळी आनी मडगांवच्यान इर्शाद शेख, विन्सन रोजारियो आनी संदीप तुयेकार.